सांगित्या कायलाय बाळा सांगोडे तुका धाडला सोर साडू कोसो दिवून कोय मोंतिका कोर्तोलोय सांगित्या आयलाय बाळा सांगोडे तुका धाडला सोर साडू कोसो दिवून कोय मोंतिका कोर्तोलोय पातकातली सोडू कायलाय देव जिवीत वाटूक तुमकां देव मोगन तुमकां बोरून बापाचे वेगे बोरून सांगित्याक आयलाय बाळा सांगोडे तुका धाडला सोर साडू कोसो दिवून कोय मोंतिका कोर्तोलोय सांगित्या आयलाय बाळा सांगोडे तुका धाडला सोर साडू कोसो दिवून कोय मोंतिका कोर्तोलोय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन सुरेस्पो तुमचे सवे आसूं आणि तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज आमी भाग्यवंत इस्तेवाची परब समोर आपता हे परबेचो विशय शुभ वर्तमान परगडटाना येतोल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बळान फुडो करुया प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तेव देवाचें उतर परगडटाना ताचेर जुदेव आड उपरासले पूण पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू पासत पयलो मार्तीर जालो आमी जेजूच्या मुन्यारपणांत भाग घेतना आमकांय शुभ वर्तमान परगटूंक कायदो आसा हे देवीक मिसावान आमी काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया आणि पवित्र रितीन फात परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सर परिदात देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत हांवें ते सदांच संकवार मोरेक सगल्या देवदुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर परिदात देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संवसारी सोरेस्परा देवा सोरीच्या राया सोर परिदात देवा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या तोर वैभव बसत आमी तुका वाकाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्यास पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पयत आत्म्या सांगाती ह्या बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सगळे पासत मागुया, आमचेच पासत मागुया. आमच्या गोरसो बापाक ह्या मिसाच्या बलिदानात दवरुया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दोग दितोल्याक बोगसणे मागून बागयोंत इस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासनाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जैतिवन मोग समोरंबून आमच्याय दुस्मानांक बोगसूंक आनी ताचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खर देवची आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोलान भरून लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विस्मितां करतालो. मुक्त जाल्ल्याच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशे कांय जाण सिरेकार आनी एलेक्सेंड्रेकार आनी त्या भायर सिलिसेचे आनी आजेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासले. हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली. जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेल्यो मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताचे आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी गोवायांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयांशी दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडबोन ना. सोरेस्परा, विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगोडटलो. जबाब. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितोल्यांक दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब. तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. Soy
sobre spora, soy sobre spora, soy su. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जूय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Soy sobre spora, soy su. Soy sobre spora, soy su. Soy sobre spora, soy sobre spora, soy sobre spora, soy su. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक आनी दोन दुतांक म्हणलें, मनशां ताय शिटूक रावात. ते तुमकां धरून दोन सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानी तुमकां जर्मोण मारतले. म्हजे पासत राजा पाशाया सोरशे तांच्या आनी ओन भावाताच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घोडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यान ती रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावानो, एक फावट खंय एक मनीस मोदें उबो आसलेलो आनी जेन्ना तो मोदें उबो आसलो तेन्ना सरभोंवती ताचेर फातराचो पावस पडटालो आनी असल्या वेळार तो मनीस वयर पडयता, सगळे झगझगता परसोळटा. तेन्नाच एक फातर येता ताच्या कपलार पडटा. तेन्ना पत्तून वयर नदर मारता. जाल्यार थंयसर आनी एक मनीस थंयसर वयर रावलोलो एक स्टँडींग ओवेशन कशें ताका दितालो, शाबासकी दितालो. तेन्ना हो सकलो आसलेलो मनीस असो उद्गात्ता, जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमी भाग्योत इस्तेवाची परब पाळटाव. भाग्योत इस्तेव तो ताणें पळयलो जेजूक वयर सावन स्वर्गीचे सुदरे कुशीक बापाशी उबो रावलेलो आनी ताणें ताका उलो केलो आनी म्हजो आत्मो तुज्या हातान घालता म्हूण प्राण सोडलो. कालच्या दिसा आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरमल्या. आयज भाग्योत इस्तेवाची परब, मन्नाचो दीस आमी पाळटा. प्रितीच्या भयणी भावानो, एक खुशालकायेची खबर आनी हे सायडीन मन्नाची खबर. आमी कालच्या दिसा सायलंट नायट, जॉय टू द वर्ल्ड, मोहिमा देवाकून सोर्गी असली कॅरल्स नातालाची गितां आमी गायल्यान. जाल्यार आयज कितें? काल फन, आयज सिरियसनेस. काल जॉय, आयज सॅडनेस. काल खुशालकाय, आयज दूख. कितें आमकां सांगूंक सोदता काय? दुबावेरेत आमकां खरी खुशालकाय तर मेळटली जाल्यार थोडें बहुत दूख आमी सोसूंक पडटा. कित्याक? देवाच्या राज्या खातीर. प्रितीच्या भयणी भावानो, नातालांची परब खुशालकायेची परब आनी हे परबे समयार आमी जायतीं जाणां दुसऱ्यांक दान दिलां, मोगाचें दान दिलां. गिवींग अँड टेकींग. दुसऱ्यांक आमी दान दिता, दुसऱ्या लागच्यान आमी दानां घेता. गिफ्ट्स, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स. वडांतले व्हड दान इमानुएल, देव आमचे मदें. देव आमचे मदें, जेजू आमचे मदें. आनी हेच व्हडांतले व्हड दान कालच्या दिसा आमी समोरमलां.
पूण खरें म्हणल्यार ह्या धनाची खात्री आमकां मेळ्ळ्या काय हें दर एका क्रिस्ती मनशान पळोवंक गरजेचें. इमानुएल, गॉड विथ अस, देव आमचे मदीं आसा. द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन ईच अँड एवरी कॅथलीक हॅज टू बी चॅरिश. आनी हेंच की भाग्योत इस्तेवान केलें. देव आमचे मदें, ताचे भितर देव आसा ही खात्री ताका ताणें अणभवली आनी त्याच देवा खातीर आपणाचो प्राण दिवप दुखाची खबर न्हय, खुशालकायेची खबर. आनी हेच खुशालकायेन तो भरलो. प्रितेच्या भयणी भावांनो, आमी जेन्ना जेजूची जल्माची परब समोर उमता तेन्ना सगळी खुशालकायेन आमी भरता, कित्याक जेजू आमच्या काळजांत जल्मला. आनी हीच जल्माची खबर आमकां उदीक उदीक जेजू खातीर जियोंक आमकां उलो करता. प्रितेच्या भयणी भावांनो, भाग्योंत आगोस्तीन आपणाच्या पुस्तकान सिटी ऑफ गॉड ह्या पुस्तकान भाग्योंत इस्तेवाची खबर बरयता. आनी ही खबर बरयतना तो ताची जायती विस्मितां आनी ओचोरयां तो दाखोळ करता. अशें आसतना खंय एक जाणटो मनीस मार्सेली नांवाचो पिडेंत आसलेलो, मन्नाचे तोरेर आसलेलो. आनी जेन्ना ताचो जावय सानिल्लो ताचे पासत विनोती करता, कित्याक तो अनभावाटी आसलो, अनबिलिवर. ताका जेजूची खबर दिता, क्रिस्तांव जावपाक उस्कायता, पूण तो कान हालयना. मन्नाचे दोडेर आसा पूण कान हालयना. तेन्ना ताचो सानिल्लो हो जावय कितें करता काय, भाग्योंत इस्तेवाचे इगोजेन वचोन थंयसर आसलेलीं फुलां हाडटा, ताच्या उशापणाक दवरता. जेन्ना एके राती तो उठ्ठा पळय तेन्ना हो मार्सेलियोस अशें उदगात्ता. जेजू मजत तुज्या हातान घालता. ताका खबर नासलेली ही ताची उतरां भाग्योंत इस्तेवाचे मन्नाच्या वेळा आयली उतरां म्हणून. आनी तो पाद्रीक आपोवन पयत स्नान घेता आनी क्रिस्ती जिवीत आपणायता. थोड्या दिसांनी हो संवसार सोडून वेता. भाग्योंत आगोस्तीन अशें म्हणटा की भाग्योंत इस्तेवान 6 जाणांक मेंदलांतलें जिवन केलें आनी जायत्या जाणांक पिडेंत आसलेल्यांक बरी केली. भाग्योंत इस्तेव दुबावेरेत प्रदोन सेवक, सातांतलो एकलो प्रदोन सेवक जे सिसांनी विचून काडलेलो क्रिस्ती पोजेची सेवा करूंक. आनी ही सेवा करतना बेस बरें तो वावर करतालो, हुशार तकलेचो. जे कोण क्रिस्ती धर्मा आड आसलेले तांकां ताचे आर्ग्युमेंट्सां बासा वरवीं तो ताका हारयतालो. ताचेर घराणी घाली पुंटोरी आसतना ताका हारोंक सांगना. आनी असल्या वेळार ताका जुवेशी मारूंक येवजितात आनी फातरांनी फातर मारून मारून ताका जुवेशी मारतात. पयलो मातीर भाग्योंत इस्तेव. आयज आमी ताची परब पाळटा. प्रितेच्या भयणी भावांनो, एक फावटी खंय एके ट्रेनीन प्रवेश करतना टिकेट कलेक्टर TC आसलेलो आनी एका कंपार्टमेंटान TC बी आतां थंयचो तो पळयता. एक वॉलेट पर्स सकला पडलेली पळय ती आदली आसलेली पिड्यार कशी जाल्लेली, तो काडटा. पयशे आसलेले आनी जेजूचें चित्र आसलेलें ते पर्सीन. तेन्ना तो काडटा, कंपार्टमेंटान विचारता कोणाची पर्स पडल्या सकला. तेन्ना कांय वखदांत एक जाणटो मनीस म्हणटा ती म्हजी पर्स. तेन्ना TC ताका विचारता प्रूफ कितें, वेर आर द प्रूफ्स. तेन्ना तो म्हणटा हे पर्सीन जेजूचें चित्र आसा. तेन्ना TC ताका म्हणटा जायत्या जाणांचे पर्सीन जेजूचें चित्र आसा, हातूंत कितें व्हडलें आसा. तेन्ना हो मनीस ह्या TCक म्हणटा ताचे फाटल्यान एक काणी आसा, तूं आयक. हांव जेन्ना ल्हान आसलेलो इस्कॉलाक वेतालो तेन्ना म्हजो डॅडी म्हाका पॉकेट मनी दितालो आनी म्हाका म्हजी डॅडी मामी व्हडली आसलेली. ताणें त्या वेळार म्हाका ही पर्स दिली आनी ही पर्स दितच हांवें म्हज्या डॅडी मामीचो फोटो पर्सीन घालो. मागीर हांव वाडटा वाडटा म्हाका म्हजें रूप बरें दिसलें, हांव बरो दिसतालो. मागीर ताचो फोटो काडून हांवें म्हजो फोटो घालो पर्सीन. ओदीक वाडटा वाडटा गर्लफ्रेंड मेवले म्हणटो मागीर हांवें म्हजो फोटो काडून म्हज्या गर्लफ्रेंडाचो फोटो काडलो, कित्याक गर्लफ्रेंड बरें दिसतालें, सोबीत सुंदर दिसतालें, ताचो फोटो काडलो. लग्न जालीं म्हाका भुरगो जल्मलो. भुरगो जल्मताच
म्हजे सगळे दादोसपण म्हज्या भुरग्याचेर आसलेले. हांव कामाक मातसो उकसार करून वेतालो, लेट वेतालो, कित्याक म्हाका म्हज्या भुरग्या बरोबर वेळ साडूंक जाय आसलेलो. आनी कामाक सावन बेगीन येतालो, कित्याक भुरग्याक वेळ दिवंक जाय आसलेलो. म्हजो भुरगो म्हजे सगळे धादोसकाय आसलेले, हाका लागून भुरग्याचो पिक्चर हांवें म्हज्या बसीन घालें. उपरांत म्हजी आवय बापूय मेली, म्हजी घरकान्नूय संपोवन गेली. म्हजो भुरगो आसलेलो, पूण भुरग्याक जाणटे पिरायेर म्हाका वेळ दिवंक ताका वेळ नासलेलो. तेन्ना हांवें जेजूचें पिक्चर घालें, कित्याक जीजस इज माय इटर्नल कंपॅनियन. दॅट इज वॉट आय रियलायज. जेजू म्हजो सासणाचो इश्ट हें म्हाका मागीर गमून पडलें. प्रितीच्या भयणी भावनो, भाग्योन इस्तेवान, इमानुएल, गॉड विथ अस, देव म्हजे भितर आसा हें पयलेच सान जेन्ना ताणें हो क्रिस्ती धर्म आपणायलो तेन्ना सान ताका थावें जालें जेजू म्हजो सासणाचो सांगाती. आनी त्याच जेजूक सांगात दिवंक ताणें शिवोटमान परगट केलें. शिवोटमानाचो गोवाय जालो. होच आयचो विशय आमकां उलो कोत्ता. शिवोटमान परगट्टाना आमच्या येतोल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बळान फुडो करुया. भाग्यो तिस्तेवान तेंच केलें. शिवोटमान परगट करतना कुरपेन आनी बळान बरोवन ताणें शिवोटमानाक गोवायतो जालो. प्रितीच्या भयणी भावनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेर जेची दाखोवन चलता. 1510 ह्या वर्सा पुर्तुगेज गोंयांत आयली. क्रिस्तांव लोक हांगा थिंगा आसलोलो, पूण जेन्ना सुवेर मायाचे 1542 वर्सा भाग्योन फ्रांसीस शायर गोंयांत येता तेन्ना तो पळयता पाद्री तितले नाय, फकत 4 पाद्री आसले, गोंया भायर पाद्री नात. तेन्ना भाग्योन फ्रांसीस शायर भारी वावुरता. शिवोटमान परगट्टाना कुरपेन आनी बळान तो फुडो कोत्ता. जेजूची पदवी घेवन जेजूच्या आदारान फुडो कोत्ता शिवोटमान परगट करूंक. जावं सकाळीं दनपारां हॉस्पिटलान वचोन पिडेवंताची सेवा कोत्ता, जाणट्यांची सेवा कोत्ता. रातच्या वेळार भुरग्यांक तरणाट्यांक एकठांय करून ताका दोतोन शिकयता. भावाटाची किन्ना ताच्या मनान घालता आनी हो भावाट परगट करूंक भारी वावुरता फॉर द फेथ फॉर्मेशन. आनी ह्या वरवीं तो सगल्या आव्हानांक फुडो करून कुरपेन आनी बळान फुडो करून जेजूचो साक्षीदार जाता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज होच आमकां उलो. भाग्योन इस्तेवा भाशेन, भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन शिवोटमान परगट करतना कुरपेन आनी बळान आमी फुडो करूंक आनी आमची पावलां जेजूच्या पावलांनी मारूंक हीच कुरप आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगळीं उबे रावया. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या आव्हानाक काळजीदारपणान फुडो करून भियेन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक बाप्पा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती दोन परगटूंक फावो ती सोंपेपणां दिवंक आनी कसलीच बंदी घालिना जावंक बाप्पा लागीं मागुया.
आयच्या समाजांत आमकां मेळटात ते तरेकवार उपाय वापरून आमचो भावात न्हवसरूंक कोलावूंक आनी समारंभूंक बाप्पा लागीं मागुया. दुमाळ्यांत शुभ वर्तमान परगटतल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो आदार आनी सहकार तांकां मेळूंक बाप्पा लागीं मागुया. मोगल बापा थोडीशी मागणी तुझ्या मुखार दवरल्यान तुजी कशी जाल्या ती आमकां फाव करून मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भणी भावना म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आमच्या नाकी पळयत शुभेच्छा देवा सुरेशभर मानून घेऊ. भोव मोगाल बापा आमा मनशा पासत आमच्या सोम्यांक गोवाय दिवंक भाग्योंत इस्तेव आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. विस्वासी सिसाचो मोग समोरून जेजूच्या अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टा दोगां मदें लेगून ताका विस्वासी रावंक आमकां बळ दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदिदार आनी सासनाच्या देवा सोर खालेनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोंत मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ डोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल धोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Tuja mój Boga, mój
खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून ईद आनी पवित करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात नातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते वारोतेले हे म्हज्या उगडसाक कोरात भावाताचो घोट परगोटुया Jesu ami holy bokata ani ekashi dieta itle pati tu voi povani so ani tuche moro burgota बापाच्या मनाचो आनी पुनोवचेपणाचो मी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो आनी सोडणीची काल्स को समोर पिता तुझ्या मुखार योंकांची सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्बे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारल्या तुझा पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप फिलीप नेरी आमचो गवळी बाप आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां नुस्त्या गोतयेन मेल्ल्या समेस्ताक तुजें पोर जोडीत मुखमोल पोलेंक फावो कर आमा समेस्तांची आनी हांगा जुमिल्ल्याची दया कर तांकां बेसांवांनी बोर बरी करून सांफ्रांस शावेराचें दर्शन घेवपाक आज एक खरीद भशेन आमी एकठांय जाल्या ताची बेसांवां ताची कुरपा आनी तेच बरोबर जी मागणी आज आमी घेवन आयल्या ती सगळीं साकार कर म्हणून ताचे मजतीन खरीद भशेन मागता आंकवार मरे देवाचे माई संगती बायगोन चुसे तिचो पोती बायगोन दवरता सरकडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाय सुखांत आमकां वांटो दी तांय संगडाची महिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदिदार बापा सर्वंतनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सुरुंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायनीन पडोवन घेवं नाका पूण वायदांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायदांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस्काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान उद्रेकता तर आमकां जीवदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर गानांतली वाटाय
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पयत सुबेच्या बाटाचे दिसकाल आमचे गोशे परमने तिका शांती दी हातूंच काय एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया ती म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावांनो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू मोगाळा जोण एकल्याक तुवें आमकां ह्या वेळार कुरपेन बोल्ले तुजे नीज पाटलावदार जावंक तूं आमकां उलो करताय जितले पावटी आमी खाला पडटाव जितले पावटी आमी फाटी उरताव तुजी परगोटणी करूंक तूंच आमकां फावो ती दिशा दाखयताय दुसऱ्यांक बरी देख दिवंक तूंच आमकां बरें मार्गदर्शन फावो करताय हे कुरपेचें जिवीत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी हेर सोबार बेसांवां खातीर ह्या वेळार ओगेपणान जेजूक आमी आर्गांनी दिनवास दिवया सगळे आमी उबी रावया प्रार्थुया सर्गींच्या बापा दोन दुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तेव पवित्र सभेन उर्बा आनी गोजेवंतांचे चाकरेक लागलो ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मलेल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्या ह्या ढेण्या पासत तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन भोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन मातशी बसूया भयणी बाबानो आयज मिसाची भेट समारंभल्या फादर लेझली रेगो ताका तशेंच आमच्या शिरोडच्या फिरगोसकारांक आमचे केरी दिनवास ह्या सो बलिदानान वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक भावांकूय आमी दिनवास तेन्ना आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास फाल्यांच्या दिसा भाग्यवन जुवांव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची परब आमी समोरंभतल्या ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 7:15 8:30 पावणे 10 आनी 11 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा आयज कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत सोत्राय दवरची फाल्यां सांजे आदेसा कुमसारा 5 वरांचेर आमी बंद दवरतले मोगाळ भयणी बाबांनो चोत्राय दवरची आयज आनी फाल्यां फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतले फाल्यां उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली कारण फाल्यां सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रल लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो 9 वर्तो क्वायर आपले म्युजिकल शो सादरीकरण परफॉर्मन्स ते करतले टुमॉरो the award-winning multi-genre Shillong Chamber Choir will be performing on the Say Cathedral lawn starting at 7 p.m. Sutray Dovarchi, ह्या शोआक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस तो शो आसतलो शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर भाग्योन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो
आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो हे वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.